फाल्यां आमी ऑल पार्टी डेलिगेशन जे आसा पळय न्ही हे प्रकाश जावडेकर MOF मिनिस्टर आसा हेका मेळपा खातीर व्हरता. फाल्यां 11 वरांचेर तेंचो टायमींग आनी मिटींग फिक्स जाल्या. म्हणजे थोडे आपल्याक खूब नॉलेज आसा अशी दाखयता बट ताका शुन्य नॉलेज आसा अशें म्हाका दिसलें उलयता तें आयकून. EC विड्रॉल कर म्हणपा लागले. खंयसर EC दिवकूच ना. MOFान खंयसरूच EC कर्नाटकाच्या खंयच्याच प्रोजेक्टाक रिलेटेड टू द कळसा बंडोरा प्रकल्प दिवंक ना. आनी त्या प्रोजेक्टाच्या बेस तांकां इरिगेशन प्रोजेक्टा खातीर EIA घेवपाची गरज ना म्हटलें. तें लेटर विड्रॉल कर, तें लेटर फाटीं घेवचें हें आमी म्हटलां, आमचो डिमांड दवरला. तेन्नाय उलयलो, ताज्या उपरांतूय उलयलो आनी कालूय परत उलयलां. ताणें म्हटलां की इट इज एन ब्युरोक्रेसी लेवलाचेर ही गजाल जी आसा ही जाल्या. खातीर लेट युअर डेलिगेशन कम, आमी ओपनली उलोवया, ताजेर डिस्कशन करुया आनी वॉट इज ऑफिशियली कितें आसा पळय तें आपुणूय एक्सप्लेन करता. आनी जर एक्सप्लेनेशन तुमकां ताच्या खातीर कितें जाय आसत ओके, आपूण गोव्याच्या बद्दल अति संवेदनशील, मी संवेदनशील आहे, मला गोव्याचं हित माहिती आहे, माझ्या गोव्याचं हित माझ्या लक्षात आहे, याच शब्दांनी ताणें म्हाका सांगलां. ती म्हाका खात्री आसा आंदोलन करूंक जाय आसल्यार जेन्ना 2005 पासून थंय 12 पर्यंत जेन्ना ते कालवे बांदताले पळय न्हू रे, थंय कोणी तरी वचोंक जाय आसलो. अरे ते बांदूं नाका, निदान एक फ्लॅग घेवन तरी रावंक जाय आसलो, हांव विरोध करता म्हणून. ते कोणी केन्ना केलें ना. आनी 12 पासून 17 पर्यंतूय कोणाक स्वप्न पडलें ना. आनी फाटल्या 2 वर्सांकूय बी कोणाकूच दिसलें ना. म्हादईचो कसलोच प्रेम कोणाकूच नासलो. त्या खातीर कोणी रस्तो आडोवपाची म्हादई खातीर गरज ना. आनी रस्तो आडयले म्हणून म्हादईचो प्रश्न सुटचो ना. एक तर तो आमकां वेवस्थीत रित्या जे पॉलिटिकली हँडल करपाक जाय, अदरवायज न्यायीक प्रक्रियेन जे थंय रस्त्यार आसले पळय न्हू रे, तांकां सगळ्यांक अजून सारकें खबर ना. ते एकदां वचून म्हणजे कणकुंबींच्यान सकयल पर्यंत देवात येवचें. म्हणजे कणकुंबींच्यान खंय डायवर्ट केला आनी कितले डायवर्ट केला आतां हांव सांगना, कितले डायवर्ट केला तेंय म्हाका खबर आहा. तें एकदां पळोवचें आनी मागीरच म्हादईच्या विशयाचेर म्हणजे कोणाक कितली पोट्टी डगा पळय न्हू रे ती कळटली. आसा पळय न्ही, विजयान म्हणलें की ऑल पार्टी डेलिगेशन आसा आय वॉश म्हणटा. ताका स्वप्न पडलें, ताका पयलींच कळ्ळें. तेजो स्वताच्या मंत्र्याक कितलो अभ्यास आसलो तो तुका खबर आहा मरे. म्हादईच्या विशयाचेर हांव उलयना. तेजो स्वताचो मंत्री WRD मिनिस्टर जो आसलो तो म्हाका म्हादईच्यो गजाली तेणी तेज्या मंत्र्यान आनी तेणी सांगपाची गरज ना. ती म्हादईचें ज्ञान म्हाज्या बाबतींत म्हाका जाय तितकें ज्ञान आसा. त्या खातीर आय वॉश काय कितें पळय तेणी थंय येवचो आनी उलोवचो. म्हादईचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात काँग्रेसीन वांटेकार जावंक जाय म्हूण काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलप प्रुडंटा कडेन उलयलो. येस, सो दिल्ली वचपाचें आसा. म्हाका विचारतले आमचे काँग्रेसचे काही नेते कितें करुया. आमी मागलां की स्पेशल अधिवेशन घेवपाक जाय असेंब्लीचें. दॅट इज ट्रू, अ गुड डिमांड. पण तें जर जायना तर मिनिमम थिंग इज ऑल पार्टी इलेक्शन हॅज टू गो. सो आय टोल्ड आमचो दिगंबर कामत बाबा सांगले की यू मस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट. वचा तुमी, उलयल्याशिवाय जावचें ना आनी वचून बेश्टे वचून नाका, झगडून या. कर्नाटकाक क्लियरन्स दिवंक केंद्राचे फाटल्यान लागिल्लो धारवाडचो खासदार मंत्री प्रल्हाद जोशी. ताची मागणी तडीक लावपी केंद्रीय राना पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर. गोंयचे शिष्टमंडळ वचून आतां ताकाच मेळपाचें आसा. प्रधानमंत्री वा गृहमंत्र्या कडेन गाठ भेट जातली काय ना ताचें कांयच निश्चित ना. फुडले फुडें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.